निरंकालच्या वानरमाऱ्याचे फामिलीक आलाशिरो आणि अन्न उदकाची व्यवस्था करची म्हणून गोंय मनीस हक्क आयोगान गोंय सरकाराक ऑर्डर दिल्या। 15शी भितर रिपोर्ट दिवचो म्हणून आयोगान दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक सांगला। फोंड्या निरंकाल आदिवासी वानरमाऱ्यांच्यो 20 खोपी गांवच्या कांय जाणांनी मोडून उडयल्ल्यो। गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट निरंकालच्या वानरमारांच्या फामिली फाटल्यान रावल्यात। कोण तांकां जमीन दिता म्हूण सांगता, कोण तांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था करता, कोण तांचे पुनर्वसन करचे म्हूण सरकारची दारां धोडायता। संवसार उगड्यार पडून ह्यो फॅमिली अक्षरशः रस्त्यार आयल्यात म्हूण एक्टिविस्टांनी मनीस हक्क आयोगा मुखार लोकहित याचिका घाल्ली। आमी ह्युमन रायट्साक खूब धन्यवाद दिता की तांणी आतां ही ऑर्डर आज पास केल्या। तातूंत तांणी डायरेक्टराक, आमच्या कलेक्टराक आनी गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिल्या की तांणी इमिजिएटली तांकां जाय ती उदक, अन्न आनी वस्त्र आनी शेल्टराची वेवस्था करची म्हणून। जो पर्यंत सरकार एक्चुअल कॉम्पेन्सेशन किंवा ह्याच्या संदर्भी कॉन्क्रीट निर्णय घेना तो पर्यंत इंटरीम रिलीफ म्हणून ही मदत सरकारान करची। आमी ह्या बद्दल त्यांच्या अत्यंत आभारी आहा। पण त्याच बरोबर म्हाका सांगपाचें आसा की 16 तारखेक घडिल्लो इन्सिडंट आज 1 तारीख जाली। थंय ल्हान ल्हान भुरगीं 3-4 वर्सांची उगड्यार जमनीर न्हिदता जंगलान। अजून पर्यंत तांकां एक सुदैव आमचें की एक कोण सोरोप चावून किंवा हें चावून मृत्यू जावंक ना। हांची भुरगीं ह्या सरकारी ऑफिसरांची सगळ्या आपल्या घरा कडेन वेवस्थीत सामकी एक भिकूण चावल्यार तांकां त्रास जाता। पण एक गरिबांची, ट्रायबलांची भुरगीं थंय आज रस्त्यार दोंगराचेर न्हिदता, हाच्या बद्दल तांकां मदत दिवपाक आज 16 तारीख ते आतां ही आतां एक जवळ जवळ अर्दो म्हयनो गेलो। दे आर सो हें सामकें म्हणजे इतली निश्क्रीय हें आसा की आनी लोकां संदर्भी बिलकुल हांकां हें ना अशें दिसता, कन्सर्न ना अशें दिसता। सो आतां तरी हांव एक्सपेक्ट करता की ऑर्डरी उपरांत आजच्या आजूच तांकां मदत मेळटली। 16 तारखेक ही गजाल घडिल्ली 15 जाली। ह्या वानरमारांच्यो खोपी मोडून कालतल्यांक अजून पोलिसांनी धरूंक ना म्हणून एक्टिविस्टांक खंत। सामान्य माणसाचें सरकार ना आनी खंयच्याय समाजांतलो, खंयच्याय जातींतलो, खंयच्याय ट्रायबींतलो मनीस आसूं तो देशाचो नागरीक, ताका भायरसून हांगासून वच म्हणून सांगप आनी ताका रस्त्याचेर घालप, ताका रानावनान न्हिदूंक लावप हो खूब मोठो कॉन्स्टिट्युशनल गुन्हो आसा आनी ह्याच्या साठी ख्यास्त सुद्दां मोठी आसा। दुर्दैव आमचें सरकार कॉन्स्टिट्युशन पाळटा काय ना म्हाका खबर ना। जर कॉन्स्टिट्युशन पाळता जाल्यार झोपडूं मोडल्या बरोबर जे कल्प्रीट आसा तांकां ते पुलीस अरेस्ट करता आसले, ताजी ताबडतोब हें करता आसले, कितें पंचनामो करता आसले। म्हजे म्हायती प्रमाणे 4 ते 5 दीस पंचनामोच जावना। ही सगळ्यात दुर्दैव ही गजाल आसा। अशें खंयच्याच फॉरेन कंट्रीन घडचें नसलें आनी आमकां शर्मेची गजाल एक तर आमी कल्याणकारी राज्य म्हणून घेता आनी अकल्याण करचे सगळ्यो गजाली करता। आमी कोणाच्या हुकुमान चलता? धर्मग्रंथाच्या काय कॉन्स्टिट्युशनचा हाजो आज विचार करण्याची आवश्यकता। माझे सगळ्या लोकांक आव्हान आसा की जी खंयचीय जात आसूं ताका बेजीक ज्यो गजाली आसा, शिक्षण, आश्रय, हे ते सगळें आमी दिवपाक जाय। आनी त्यामुळे वानरमारे आसूं ते खंयच्याय प्रांतांतले आसूं आनी खंयच्याय हातूंतले आसूं तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा काय ना ते मेळोवपाक ते डिजर्व तांचो अधिकार तो आनी ते मेळोवपाक जाय आनी ते मेळोवच्या साठी सगळ्या गोंयकारांनी प्रयत्न करपाचो अशी म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा गोंयकारांक। आप म्हणटा वानरमारांची दशा जावंक बीजेपी सरकार जबाबदार, तातूंतले बेगीन तांचें पुनर्वसन जावंक जाय। But this is a basic failure of the BJP government, you can say, because it has been more than a week and a half that this has happened, but there has simply been no official stance of the government of Goa. So today the Goa Human Rights Commission has to direct the collector. So where is the government of Goa? Is it still functioning in Goa? That is the question that needs to be asked. मनीस हक्क आयोगाच्या ऑर्डरीन ह्या वानरमाऱ्यांक कांयच ना थंय तितली तरी थाकाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। घेऊया एक ब्रेक।